पणजेचे सद्याक बाय इलेक्शनाचेर म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या जनतेचे वतीन पणजेकार ह्या फावटी वोटींग करतले आनी पणजेकारांचेर चड जबाबदारी येवन पडलेली आसा आनी पणजेकार सद्याक पणजेकारांच्या सन्माना खातीर हें वोटींग जातलें। कारण ज्या तरेन पणजेकारांचो विश्वास जिखोवन पणजेकारांचो पावर घेवन जो पावर मनोहर पर्रीकारान मिसयूज केला, प्रत्येक गजाली कडेन मिसयूज केला। म्हाका दिसता पणजेकार आतां समजलेले आसात। आयज आमी पणजे भोंवतात, आल्तिनोचेर हांगसर आल्तिनोच्यो जी समस्या आसात गेले 25 वर्सां जालीं ते फक्त सपनां घालून मागतात। तुमी पयले आसतले ते वयर चडटा आसतना कशे लोकांक त्रास जाताले ते। तेंची समस्या तशाच तशी आसात। ते म्हणटा आमी 23 वर्सां जाली ह्या आमदारा फाटल्यान आसात, आयज करता फाल्यां 2 दिसांचें काम। सो अश्यो कितल्योश्योच समस्या आमकां गांवां भोंवता आसतना मेळटात। भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटाचे प्रश्न इतले ज्वलंत आसात, इतले पेरंट्सां भितर तिडक आसा की आपल्या भुरग्यांचो फुडाकार कसो जातलो। ती शिकल्यांक ती काम करपाक तयार आसा पूण तांकां कामाची संदी मेळना। उदकाचे वेगळे प्रश्न ह्या भागाक आसा, लायटीचे दुसरे भागाक प्रश्न आसा। अशे वेगळे वेगळे प्रश्न सामके त्रस्त करतात नागरिकांक। आनी एक आमदार जो 23 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व करता, जेणें केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केलें, गोंय राज्याचे 3 फावटी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलें, जो 23 वर्सां रावन आपल्या मतदारसंघाक न्याय दिवपाक शकना, ताका म्हाका दिसना की परत ह्या मतदारसंघाचें रिप्रेजेंटेशन करपाक ताका अधिकार आसा। हांवें तेजे कडेन परत मागलें, तूं एक कारण सांग, मनोहर पर्रीकार बाबान एक कारण सांगचें ज्या कारणा खातीर पणजेकारांनी ताका परत निवडून आमदार करचो।